तेरेखोल न्हंयेत पारंपारीक रेंव वेवसाय सुरू करचो ही मागणी घेवन पेडणेचे रेंव व्यावसायिकांनी आमदार प्रवीण आल्लेकरांची भेट घेतली। पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकरांनी मुख्यमंत्र्यांकडेन चर्चा करून तोडगो काडटलो अशें आश्वासन दिलें। फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन पारंपारीक रेंव वेवसाय बंद आशिल्ल्यान गोंयच्या रेंव वेवसायिकांक फटको बसला। बुधवारा पेडणेच्या रेंव वेवसायिकांनी पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकर हांच्या घराकडे वचून आमदाराची भेट घेतली आनी तेरेखोल न्हंयेत पारंपारीक रेंव वेवसाय सुरू करपाक दिवचो अशी मागणी रेंव वेवसायिकांनी केली। जवळ 150 ते 250 रेंवकार सबंद आमच्या परिसरात आहा। आम्ही हे मागणे घेऊन येयल्ले आहा की आमची जी तेरेखोल न्हंय आहा ती अधिसूचित करची ताबडतोब आणि आमचे जो पारंपारीक रेती व्यवसाय आहा जवळ हांव 40 ते 40 वर्सां पासून हांव सदांच पळयता की रेंव कशे रेंवे धंद्यांत लोक कशे आहा ते आणि आमचे जे जवळ 150 रेंवकार आहा ते सध्या उपासमारीच्या हेचेर आहा। सगळे तेंचे बंद जाल्ले आहा। सगळ्या आमच्या पेडण्या जो आमचो बाजारपेठ आहा त्याच्यार परिणाम जाल्लो आहा। आमच्या गांवांत जे रेंवकार आहेत रेंवकारामुळे आमच्या सगळ्या गांवांतले ते उत्पन्नाचे साधन असले ते बरे रीतीन चालताले, पूण गेल्या 1 महिन्यापासून 2 महिन्यापासून हे सगळे बंद जाल्ले आहा आणि ते सगळे गारणे घेऊन आमचो आमदार कार्यक्षम आहा आणि आमचो विश्वास आहा सगळ्यांचो की आमदार आमचो योग्य रितीन पाठपुराव करून सीएमा कडसून हे काम करून घेतलो। आमची तेरेखोल जी न्हंय आहा ती पहिली अधिसूचित करून सगळे आमचे परसकड्या सगळ्या ह्याच्या परिसरापासून जे नुकसान जाता थंय तेंच्यांनी स्ट्रीक हे करचें ते आमकां खबर आहा। पूण तोरशां लंगरबाग ह्याच्यात पारंपारीक जवळ 40-50 वर्सां पासून रेती व्यवसाय चलता, तसोच परसकड्या न्हंयबाग अहोय चलता। सबंद जी परिसर आहा तो अधिसूचित करचो आणि ताबडतोब हे जो धंदो आहा तो चालू करचो आणि आमच्या सगळ्यांक न्याय दिवचो आणि ह्याच्या कामात आम्ही सगळे आमदारा फाटल्यान रावतले आणि योग्य सगळे आमचे ग्रुप करून सगळे त्यांच्या पाठीशी रावतले आणि आमचे हे मागणे जे आहा ते सीएमा थ्रू आम्ही करून घेतले। आमचो मजगती आमदारान रेंव व्यावसायिकांची समस्या आयकून घेतल्यो। पारंपारीक रेंव व्यवसाय बंद आशिल्ल्यान गोंयच्या रेंव व्यावसायिकांक फटको बसला। देखून ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्यांकडेन चर्चा करून बेगोबेग तोडगो काडटलो अशें आश्वासन आमदार प्रवीण आल्लेकरान दिले। तो आमचो पेडणेकरांचो खऱ्यांनीच आमचो रेवेचो बिझनस म्हणटा तो आमचो एकूच आहा तो आमचो पेडणेकरांचो। तो पेडणेकरांच्या हेजेर म्हाका दिसता अन्याय खंय तरी जाता, तेका लागून हे कितें जाता पळय आतां सद्या चालू केला ते खंय तरी सीएमान हेजेर लक्ष घालपाची खूब गरज आहा। कित्याक आयज जे पळय ड्रायव्हर आमच्या ट्रक एसोसिएशन जे आयज महाराष्ट्राक वचून तेंच्यांनी ते महाराष्ट्राचे ते चालू करूंक लायला ते आनी ट्रक एसोसिएशन आणि तेंच्यांनी आपल्या स्वताचेच चिंतले आणि हे व्हडेकार आहा आमचे पळय ते पारंपारीक तेंचो बिझनस आहा हो आतां तेंचे कोण चिंततलो। तेका लागून हांव इतलेंच सांगूंक सोदता सीएम सराक कितें तेणी हेचेर लक्ष घालपाची खूब गरज आहा। कित्याक जो तेंचो बिझनस आहा पळय ते ट्रकवाले आहा ते ट्रकवाले बिझनस करतात, हे जे पळय आहा तेंचो स्वताचे आपल्या घर चलयतात ते पळय हेजेर आमचे व्हडे आहा ते व्हड्यांचेर ते रेंव काडून ते आपल्या फॅमिलीक हे करतात। तेका लागून हेंकां खऱ्यांनी सपोर्ट दिवपाचो खऱ्यांनीच गरज आहा आणि सीएमाक म्हाजो इतलो रिक्वेस्ट आहा जे पळय आतां महाराष्ट्राच्यो गाडयो चालू केल्या ते म्हाका खबर आहा कितें आमच्या बिल्डरांक खूब त्रास जातले कित्याक जेन्ना पळय रेंव ना तेन्ना कंस्ट्रक्शन जावंक शकना। तेका लागून खंय तरी हो जाता इतलो फास्ट हो हेजो निर्णय घेवपाचो खूब गरज आहा सीएमान। कित्याक जे पळय आयज व्हडेकार आयज इतलो आपलो बिझनस चलयता इतली वर्सां जाली तांकां खंय तरी हो गव्हर्मेंटान लिगलायज करून दिवपाची खूब गरज आहा एज फास्ट। आनी जे महाराष्ट्राच्यो गाडयो येता तेजेर विचार करून ज्यो महाराष्ट्राच्यो गाडयो येता सद्या बंद दवरून हेंचो जो पळय बिझनस आहा तो लिगलायज करून मागीर त्यो महाराष्ट्राच्यो गाडयो तेंच्यांनी चालू करच्यो असो म्हाजो हे आहा कितें सीएमाक रिक्वेस्ट आहा कित्याक दोनूय हेंकां कॉन्फिडन्सान घेवन हे काम करपाची खूब गरज आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर पेडणेच्यान निवृत्ती शिरोडकार।